दिलेली आहे आणि आदेश दिलेलो आहा की सगळे पॉलिटिकल पार्टीन दिवली पेटोवपाची गरज आहा म्हणून. पूण आज परिस्थिती या बीजेपी सरकारान आणि त्यांच्या अलायन जेन्ना ऑपोजिशनाचे पॉलिटिकल पार्टी दिवली पेटोवपाचो प्रयत्न करता ते सांगून दिता दाखोवन तेंगेले कर्मांतल्यान दाखोवन दिता की तुमी ऑपोजिशन पार्टी दिवली पेटोवय पूण तुमकां तेल मेळोना, उजवाड पेटोवय पूण तुमकां माचीस ना, असो संदेश ते लोकांक दिवपाक सोदता. बॉक्सिंगाच्या रिंगान आज बीजेपीचे मनीस ग्लाव घेवन आहाय पूण ऑपोजिशनाक ग्लाव ना. आज जेन्ना ही एक क्रिकेटीची मॅच जातली, मॅचीन हे बीजेपीचे मनीस बॅटिंग करपाक रेडी आहाय पूण ऑपोजिशनाक बॅटूय ना आनी पॅडूय ना. पूण ह्या बीजेपीच्या मनशांक हांव सांगपाक सोदतां, जेन्ना तुमी बॅटिंग करपाक सोदता, जेन्ना ऑपोजिशनान तुमकां एक्सपोज केलेले आहाय, कित्याक बॉल गार्ड घेवन ते नाय आज एक्सपोज जालेले आहाय आनी लोक द पीपल will basically bowl out this BJP government at the right place at the right time. They will be caught off guard. आज म्हाका दिसता जे तेंगेलो जो नारा आहा अब की बार 400 पार, म्हाका दिसता हे सगळे अब की बार पोकेफार. आनी जेन्ना आज ऑपोजिशनाक पॅरलायज करपाक हे सोदता, it is basically a disgusting act and it is a murder of democracy. And basically जे तेंगेले जावं IT, इनकम टॅक्स जावं ED जावं CBI हे सगळे एक जावन आज they are basically trying to disable the Congress party and the India Alliance. आणि आमकां एक विश्वास आहा की the election commission should immediately intervene in the interest of democracy and fair elections. Aj, when y'all, the media are the fourth pillar of democracy, we expect y'all to understand the gravity of the situation, the reality today. Aj, jana Congress pakshache account freeze jata, freeze and sealing of these bank accounts of the Congress party, where membership fees of party members was deposited, of several frontal organizations like NSUI, like Youth Congress, and the contributions of the well-wishers. Amgele sogle account seal kele, and this is done solely to incapacitate the Congress party. Ada ami election, how do they expect us to fight the elections if the coffers of the party are sealed? Kennach maga dista in the history of independent India, the ruling has not been so abrasive and have not used or misused the institutions. Post independence, never in the history has this happened. BJP चे म्हाका दिसता लोकांक आज खबर आहा जो तेंगेलो एक अजेंडा आहा. पहिले they first start to buy the political opposition out. पहिले तो ते प्रयत्न करता to buy out the political opposition. If this is unsuccessful, they will use the machinery to bulldoze the political opposition. And if it is resisted with courage, they will make life impossible for the opposition. And आज o threat जो aha is not only to the opposition, to the Congress party or to the India Alliance partners, but it is also to the media. This threat basically is absolutely to journalists, and this is sad and tragic. आणि आज जेन्ना अटॅक जाता डेमोक्रेसीचे ऑन द कॉन्स्टिट्युशनल इन्स्टिट्यूशन, BJP is just doing this with pride and pleasure. म्हाका in detail आमचे अध्यक्ष will explain about the party structure, what they have done. I would just like to add and say that as Congress party, we are confident in Goa of the misdeeds of the BJP government in all the fields. In the financial burden that they have left on the people of Goa, on the financial bankruptcy that has been done here by the Pramod Sawant Sarkar, in the form of unemployment जो issue resolve करपाचो जो प्रयत्न कांयच ना. Mining आज start जातोलें, फाल start जातोलें, केन्ना start जातोलें. आज म्हाका दिसता हे मोठे issue जावं म्हादय, and it is both these engines
BJP's state engine here in Goa and the central engine, both of them have combined and has messed with the interest of Goa and Goans. आनी एमी म्हादयचो प्रयत्न जो म्हाका दिसता जो विश्वासघात गोंयकारांचे केलेलो आहा तो लोकांक सगळें खबर आहा. They may try to divide us based on our religion, but we are quite sure that Goa has been always liberal and the people are wise enough, and the BJP today are rattled with the situation, and we are confident that the Congress party will win both the seats of North Goa and South Goa. युरी आलेमाव आमचे गोंय विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी आणि सांगले की आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा दॅट इज ऑन द फ्रीजिंग ऑफ काँग्रेस पार्टीज बँक अकाउंट्स. आता ह्या BJPच्या सरकारान जे लोकांनी डोनेशन दिल्ले पळय ते लूट मारल्या आणि आमच्या अकाउंटांतल्यान 115.32 crores फोर्सिबली तांणी विड्रॉ केल्या. भारत देशान खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी इन्क्लुडींग द BJP कोणूच इन्कम टॅक्स पे करना. पॉलिटिकल पार्टी इज एक्झॅम्प्टेड. पूण ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जशें ताणें सांगलें की तांची पळय बाकीच्यो एजन्सीज आसा तातूंतली एक एजन्सी म्हणटा ती इन्कम टॅक्साक सांगून आमचे 11 अकाउंट तांणी फ्रीज केले. आनी ते कित्याक फ्रीज केले? कित्याक 2017-2018 फायनान्शियल इयराक एक तांणी नोटीस धाडिल्ली की 14,49,000 कॅश डिपॉझीट जाल्ले अकाउंटान वीच वॉज डोनेशन्स गिवन बाय आवर मेंबर ऑफ पार्लमेंट. 14,49,000 आणि टोटल रिसिप्ट कितले आशिल्ले आमच्यो 199 करोड. तातूंतले फक्त 14 लाख रुपया 14,49,000 हे कॅश डिपॉझीट आशिल्ले. म्हणल्यार कॅश कंपोनंट वॉज हार्डली 0.07% ऑफ द टोटल डोनेशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर इयर. सो ताजेर तांणी 106% फायन मारून आमचे कडल्यान जवळपास 200 करोडाची तांणी आमच्या अकाउंटाचेर 210.25 करोडाचो लीन मार्क केलो त्या अकाउंटाचेर. नॉट ओन्ली दॅट बट दे वेंट टू एन एक्सटेंट की हे सोडून तांणी लिटरली आमचे 115.32 करोड फोर्सिबली कॉन्फेस्केट केले. सो हे पयशे कोणाचे? हे पयशे जी डोनेशनां आयिल्ली जे लोकांनी पार्टीक म्हणून जे डोनेशनां दिल्ली ते पयशे आनी आमच्या अकाउंटान ताच्या डोनेशनाच्या पयलीं आशिल्ले पयशे हे भ्रश जुमला पार्टीच्या सरकारान इलेक्शन लागू जावच्या पयलीं 3 आठवड्या पयलीं हो तांणी फूल प्रयत्न केला. नाव वी हॅव टू अंडरस्टँड द क्रोनोलॉजी की इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या 3 आठवड्या पयलीं तुमी आमचे 11 अकाउंट फ्रीज करता आणि जो अमाउंट तुम्ही लीन मार्क केल्लो 210 करोड रुपया तो सोडून तुम्ही आणि एक्स्ट्रा 115 करोड रुपया आमचे इल्लिगली कॉन्फेस्केट करता. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? दॅट मिन्स BJP आज रॅटल जाल्या. BJP कळ्ळां की बाबा आमी जिखपाक शकना म्हणून खंय तरी जी प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी जी आसा ताजे फायनान्शियल सगळें कंट्रोल करप, बँक अकाउंट फ्रीज करप सो दॅट फेअर फील्ड ना इलेक्शन हे. आमी आतां आमचे जे कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर जाल्या किंवा आमचे कार्यकर्ते आसा किंवा आमचे जे प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसा तांकां कशें पार्टीन हेल्प करप इन टर्म्स ऑफ डोनेशन वेन यू फ्रीज द एंटायर अकाउंट्स. आतां मजा पळय गेल्ल्या आठवड्याक आतां तांणी एक फ्रेश आमकां नोटीस धाडल्या आनी टू द सरप्रायज that notice is for the financial year 1993-1994 when Shri Sitaram Kesri was the treasurer. आणि ते कित सांगता की फायनान्शियल इयर 1993-1994चे पिनल चार्जीस कितले आहा पळय ते कॅल्क्युलेट करपा जाय म्हणून. आतां असेसमेंट जावन 31 वर्सां जाली. आतां हे मोदी सरकाराक याद आयली
ही ती फ्रेश नोटीस वीच दे हॅव सेंड फॉर द फायनान्शियल इयर 1994-1990 असेसमेंट इयर 1994-1995 म्हणल्यार फायनान्शियल इयर 1993-1994. पण तुम्ही आज विचार करा की तो 31 वर्सां पयलींचे तो आतां असेसमेंट करपाक सोदता. मोदीक खबर आहा की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी ही इन्कम टॅक्साच्या परव्यू अंडर येना. बीजेपीन आज मेरेन ₹1 इन्कम टॅक्स भरूना. सो अशें आसतना तुमी काँग्रेस पक्षाचे जो प्रिन्सिपल ओपोजिशन आसा ताजे तुमी बँक अकाउंट कित्याक म्हणून सीज केले? कित्याक अल्टिमेटली वी हॅव मूव टू द कोर्ट्स. वी नो दॅट वील गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट. पूण मोदी सरकारान एकदम आपल्यो एजन्सीक सांगून आमचे अकाउंट फ्रीज केल्या सो दॅट बाय द टायम वी गेट रिलीफ which probably might take 1 month or 2 months or it might come after the elections also. पूण खंय तरी आज आमकां आमचे कॅम्पेनिंग करपाक आमकां आमचे फायनान्सीस खंय तरी बंद करपाक हो एक षडयंत्र आसा. फाटल्या दिसांनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्साचे तुमी पळयले की कशा पद्दतीन ह्या सरकारान ईडीची एजन्सी यूज करून धमकावन लोकां कडल्यान डोनेशनां घेतली. काँग्रेस पक्ष समज जर आमी कन्सिडर केले जाल्यार जे टोटल इलेक्ट्रोल बॉन्ड्सान जे आयले ते 50% पेक्षा जास्त बीजेपीक केला. काँग्रेस सेकंड पोझिशन फक्त 11% ऑफ द टोटल डोनेशन. काँग्रेस पार्टी हॅज रिसीव्ड ओनली 11%. बीजेपीचे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आर 5 times more than what काँग्रेस पार्टी हॅज गॉट. So हाजो अर्थ इट इज व्हेरी क्लियर दॅट BJP इज रॅटल्ड आनी दे हॅव रियलायज की बाबा हें फुडलें इलेक्शन हें आमी जिखपाक शकना. सो ह्यो एजन्सी ह्यो सगळ्यो घाणेरड्यो ह्यो तांच्यो पॉलिसीज यूज करून खंय तरी ओपोजिशन जे सिंगल लार्जस्ट ओपोजिशन जें आसा तांकां फंड्स तांचे टायट करप तांकां दिवप ना. आनी खंय तरी आज अरे आमी डेमोक्रेसीन आसात. सो डेमोक्रेसीन इट हॅज टू बी अ फेअर इलेक्शन्स. जर तर तुम्ही ओपोजिशन पार्टीचे जर बँक अकाउंट फ्रीज करतले नाव वी हॅव डाउट्स ऑन द इलेक्शन्स ऑल्सो की बाबा हो इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो आसा तो हे एम्पररान खंय तरी कंट्रोल केला. आर वी हेडिंग टू डिक्टेटरशीप? बीइंग द सिंगल बीइंग द प्रिन्सिपल ओपोजिशन आर वी नॉट अलाउड टू यूज आवर फंड्स which are there in our bank account? So I think this is very cheap politics which BJP is doing. We condemn this act of the BJP government of freezing all our 11 accounts where we are not able to use our funds, where we are not able to help our candidates, help our Pradesh committees, district committees for the campaigning funds, move across the country. So this is very, I will say this is आमी सदांच सांगतात की हें सरकार डेमोक्रेसीचो मर्डर करता. पूण म्हाका दिसता दिस इज अ स्टेप बियॉन्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आतां 1993 आनी 1994चे जर तर ते आमकां नोटीस धाडटात हांव ह्या गोंयच्या जनतेक सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की तुमी शातूर रावात कित्याक फाल्यां तुमच्या आज्याच्या नांवारूय तुमकां नोटीस येवपाक शकता की आज हो BJPचो सरकार कोणाचे फाटल्यान लागत. काल आमी पळयलें की कशा पद्दतीन ताणें दुसऱ्या मुख्यमंत्रीक सेगीत 1 म्हयन्या भितर अरेस्ट केलो. आनी डोंट बी सरप्रायज फाल्यां आमच्या भितरले कोणाकूय अरेस्ट करपाक शकता. फाल्यां हे जनतेक तुमकां अरेस्ट करपाक शकता. अरे जी प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीचे जर तर तुमी अकाउंट फ्रीज करतात तांकां 31 वर्सां पयलींचे इन्कम टॅक्स नोटीसी तुमी आतां धाडटात जाल्यार सादारण मनशाक तुमी फाल्यां आज्याचे पणज्याचे नोटीसी धाडटले मरे. फाल्यां तुमी 93, 83, 73च्यो नोटीसी धाडटल्यो. सो वॉट कायंड ऑफ डेमोक्रेसी आर वी लिव्हिंग इन? हें करपाक लागून ह्या मोदी सरकाराक लोकांनी निवडून हाडिल्लो. आज परिस्थिती प्रत्येक गोंयकाराची म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज बिलीव जातलो की ह्या दिसांनी म्हाका आज आनी काल इतले फोन आयल्या की 31 मार्च म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान लास्ट डेट काडल्या आनी ते ऑफिसान बसून कामां करपाचे आज फिल्डार लोकांच्या घरांनी वतात आनी सांगता पयशे भरना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी कापता म्हणून. पण ही परिस्थिती आयल्या सरकाराची
की तुम्ही आज सामान्य मनशाक वचून आज त्रास करतात. फाटल्या विधानसभेन जेन्ना प्रश्न मांडिल्लो तेन्ना 1432 करोड रुपया तुम्ही वसूल करू ना मरे. जे कमर्शियल डिपार्टमेंटा कडल्यान तुमच्या स्वताच्या सरकाराच्या खात्या कडल्यान तुम्ही रिकवर केले ना. आणि तुम्ही आज सामान्य बारीक जनतेच्या घरा वचून सांगतात की तुम्ही जर पैसे भरना इलेक्ट्रिसिटी कापता म्हणून. सो ह्या फावट ही जनता म्हाका दिसता ही हें सगळें पळयता. आणि ज्या पद्दतीन हें इलेक्शन इज गोईंग म्हाका दिसता पुराय देशभर लोक आज विटिल्ले आसा ह्या मोदी सरकाराक. आणि ह्यो तांच्यो ज्यो गॅरंटी आसा त्यो गॅरंटी सगळ्यो फ्लॉप जाल्ल्यो आसा. आणि येता त्या लोकसभेच्या निवडणुकीक हांव खात्रीन तुमकां सांगता, पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सार हांवें सांगिल्लें की इंटेलिजन्स रिपोर्ट सांगता की नॉट गोवा वी आर 50-50, बट वी आर कॉन्फिडंट नाव दॅट वील विन बोथ द सीट्स. थँक्यू. राहुल गांधींच्या जे स्टेटमेंट राहुल गांधींनी केलेलं होतं त्याच्यावरती तानावडेंनी जे वक्तव्य केलं त्याच्यावरती आपण ठाम आहे असं पहिलं म्हणत आहे. तुम्ही जर न्यायालयात जरी गेला तरी आपण जाऊ शकतो असं म्हणत आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी आव्हान तुम्हाला दिले की 40ही मतदारसंघातल्या गट काँग्रेसचं म्हणजे गट प्रेसिडेंटचं तुम्ही नाव सांगू शकाल. तुम्ही आव्हान स्वीकाराल त्यांचं. पळय हांवें कालूच सांगिल्लें की हांची शक्ती कसली ती. म्हाका दिसता तानावडेच्या स्टेटमेंटान ताणें प्रूव केलें की तांची शक्ती कोण. तांची शक्ती म्हणटा ती रावणाची शक्ती, तांची शक्ती म्हणटा ती कौरवाची शक्ती. हांवें पळयला तो हेजो स्टेटमेंट. दुसरें कितें क्वेश्चन आशिल्लो तुजो. ब्लॉक 40 ही गटाध्यक्षांचं नाव सांगा. पळय आतां 40 सोड, 40चे मागीर उलोवया. पयलीं तनावडेन 4 ताच्या कार्यकर्त्यांची पयलीं नांवां सांगून. आज तांकां स्वताचे कार्यकर्ते मेळना मरे. आज ताजे जे सरकार गोंयान आसा तो मुख्यमंत्री सोडलो जाल्यार खंयचो कार्यकर्तो तागेलो आज मंत्रिमंडळान म्हाका सांग. सदानंद तानावडेन गोंया भितर म्हाका 4 ताचे कार्यकर्ते बटाडवाडे आनी च्या पिवन पळय तांणी दीस काडल्या जांणी ही पार्टी घडोवन हाडली, जे भोंवले सगळे गोंयभर, ते 4 कार्यकर्ते खंय रे आज दिसता. सांगचे तानावडेन कोण ते 4 कार्यकर्ते. आणि आसा जाल्यार सगळे कॅबिनेटान सगळे काँग्रेस मर्दी. एक मुख्यमंत्री सोडल्यार बाकी सगळे काँग्रेस. तो आमकां कितें विचारतलो 40चे. अमित भाऊ, तुम्ही ट्विट केलेलं आहात काँग्रेसने की सत्यपाल मलिकांचा व्हिडिओ त्याचा संदर्भ देऊन की मुख्यमंत्र्यांना अटक करा. आता आम्ही ज्या पद्दतीन हे सरकार चीफ मिनिस्टरांक अरेस्ट करपाक लागला, एक कॉन्स्टिट्युशनल हेड, एक गव्हर्नरान दिल्लो मरे स्टेटमेंट. दुसरे लोकायुक्तान 21 केसी करप्शनाच्यो दाखयल्ल्या, तांकां कित्याक अरेस्ट करना. आता तुम्ही दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याक अरेस्ट केलो सेईंग लिकर पॉलिसी हाडली म्हणून. पॉलिसी डिसिजनाचेर केलो मरे अरेस्ट. अरे तुमचो TCP मंत्र्यान फाटल्या एका वर्सान 3 कायदे हाडले मरे. पॉलिसी चेंज केली ना ताणें गोंयचे जागे विकपाक, दॅट इज नॉट करप्शन. झोनिंग प्लॅन केलो, दॅट इज नॉट पॉलिसी चेंजिंग डिसिजन. 39A हाडले, दॅट इज नॉट पॉलिसी चेंजिंग डिसिजन. सांगा करा मरे पयली अरेस्ट तुम्ही. Okay, one more thing is that since Hamilton and the appointed North and South, so how are you preparing for that Lok Sabha elections? Though your candidate is yet to be announced. See, last 2 दीस पयलीं 2 days back आमी साऊथ गोवा ब्लॉकाच्या हाकेच आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे मिटींग केल्या and all the blocks president was there present. Anik we have given them task to do. आता from the booth level till the बारीकसो सामान्य कार्यकर्ते लोगीत how to get connected, what to do, how to go about it. So म्हाका दिसता साऊथ गोवा, आय एम टॉकिंग फॉर साऊथ गोवा, आमगेले ब्लॉक्स, आमगेले ऑर्गनायजेशन इज वेल प्रिपेर्ड. आनीक इन द कमिंग डेज जेन्ना आमगेलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातलो, we will go with all the blocks president in आमगेले कार्यकर्त्यांक in every constituency. We will go move around and definitely I think so we will win our South Goa. थोड्या कार्यकर्त्यांनी डिमांड केला की they are asking for new faces. See, whatever the Karyakarta has demanded has been told to the High Command.
already there was a process that was there, and already the probables are already sent. So the High Command knows, and we will definitely give a candidate that is in the interest of Goa and Goans. अकाउंट सीज केल्या पैसे ना ते समज आता रिलीज जाऊ ना जरा हे आता लोकांनी चिंतपाक जाय. फाल्यां जर तुझे जर सरकारान जर बँक अकाउंट बंद केले, तुझे ATM कार्ड बंद केले, जाल्यार कशें जगपाचें मनशान, कितें खावपाचें? ती सेम परिस्थिती आज तांणी काँग्रेस पक्षाची करून दवरल्या. ही तांणी कित्याक केल्या? बिकॉज काँग्रेस पक्ष इज द प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी. सो ताका तांणी चोक करून दवरला. सो वॉट कायंड ऑफ डेमोक्रेसी आर वी लिव्हिंग इन? So this is what exactly we want to bring to the people of this state. लोकांक हे कळपाक जाय की कशा पद्धतीन बीजेपी मेसेज कितें वयतलो की पक्ष सोंपला आता पैसे ना आता काबार जालो मरे आमचें काम चालू आहा मरे. आमी तुमच्या मुखार दाखोवन हाडून दिवपाक सोदता की कशा पद्धतीन हे सामान्य मनशाच्या पळय रक्तांतल्यान पळय काडटा पळय हे पयशे, तशे हे आज आमकां सोडना. ते जर आज जर एक पॉलिटिकल पार्टीचे 93 आणि 94चे जर ते आज असेसमेंट करून पिनल चार्जीस काडपाक सोदता, ते फाल्यां तुजे आज्याच्या टायमाचे काडत ते एखादी, फाल्यां तुकाय नोटीस येत. ते बँक बंद करून म्हूण पक्ष काबार जायना आनी काँग्रेस हो पक्ष काबार जावपाक येयलो ना आनी जावचोय ना. आनी पयशे म्हळ्यार कितें, लोक आमगेलो वोटर आहा म्हाका दिसता हो आमगे पयसो. हो वोटर जो आहा, आमी वोटरांक पयशेन केन्नाय मत घेयलें ना. की तांकां खबर आसतलें, तांकां कळ्ळें दिसता काँग्रेस पयशे दिवन मत घेतलें म्हूण. कित्याक तेंगेले पयलींच्या आमदारांनी, पयलींच्या मिनिस्टरांनी, डेप्युटी चीफ मिनिस्टरांनी केलां पयशे दिवन, की आमी केलें ना. सो तेच तकलें कितें आमी बाबा पयशे दिवन वोटरांक आमी मत मारपाक सोदता म्हूण. सो ताका लागून तें बँक केलां. बट हो जो वोटर आहा, गोंयचो जनता आहा, ही आमगेलो पयशे, हे पयशे ते आमगेले. सो आमकां पयशे दिवन मत घेवपाक गरज ना. हालीं सगळें ऑल तें सगळ्यांक तरी आमगे सगळ्यांक तरी बँक तरी अकावंट सीज केल्यार आमी भिरांत ना. आमी होच सांगताय लोकां जनतेक, बाबा हे सरकारान कितें केलें तें. आमकां पयशांक गरज ना, आमी मनशांक गरज आहा, आमकां वोटरांक गरज आहा, आमकां गोंयकारांक गरज आहा. आनी गोंयकार पक्षा बरोबर रावतले. गेल्ले 70 वर्सां ते सांगता मरे, 70 वर्सान आमी कितें केलें काय विचारता न्ही. तूं गेल्ली 10 वर्सान पळय मरे बँक बॅलन्स कोणाचे वाडले ते. ह्या भारतीय जनता पार्टीचे तूं आज पसून पळय प्रत्येक राज्या भितर 5 स्टार सारकी ऑफिसां बांदल्या मरे. आनी वचत त्या जिल्ल्यान तांची ऑफिसां आयल्या मरे. काँग्रेस पक्ष जो 70 वर्सां आशिल्लो ताच्या पेक्षा 20 पटीन चड तांचे बँक बॅलन्स कशें जालें, खंयच्यान आयले, कोणें लुटले? काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो चळवळींतल्यान आयिल्लो पक्ष. देशाक स्वातंत्र्य मेळपाक लागून जो चळवळींतल्यान आयिल्लो पक्ष, हो सोंपेपणान बीजेपीन कितलेय प्रयत्न करूं हो सोंपपाचो ना. अजून एक विषय राहिला म्हाका सर, तुम्ही तानावडेंची परत तक्रार पुढे जाऊन कुठं करणार आहात? पळय अरे आयक सांगता, तानावडे मरे आय फील सॉरी फॉर हिम. हांवें येदोळ पळयलें तेन्ना तानावडे कितें सांगता की अमित पाटकरान वचून पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली, जाय जाल्यार कोर्टान वचूनी. अरे तानावडेक मातशें कितें करा तुमी, ताका सांगा पयलीं. वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेन एट द इलेक्शन कमिशन. दॅट इज अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. What is he trying to say? की इलेक्शन कमिशन ताच्या बोल्सा आहा म्हणून, that we have to go to court? Is this the message Tanawade is trying to give to the people of Goa? की इलेक्शन कमिशन आपल्या बोल्सा आहा, कांय करचो ना, तू कोर्टा वच म्हणून. फेल टू अंडरस्टँड. अँड वाय वील कोर्ट म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें की ते दादागिरीन पळय तो जो उलयता ते तुका दादागिरी दिसून येता की आतां आय हॅव टोल्ड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर येस्टरडे दॅट यू हॅव टू टेक दीस इश्यू सिरियसली. ते जर करना देन वील वी हॅव टू मूव टू द कोर्ट. तो फुडली स्टेप उलयता मरे. अरे what challenge? See, that is what Tanawade has confused you all. Tanawade said that I will answer in the court. Boss, this is not a civil matter. This is a criminal offense which he has done, violating the model code of conduct, which we have brought to the notice of the election commission. Election commissionan हाचेर कारवाई करून ताचेर एक्शन घेवपाक जाय. तो कोर्टाचे उलयता म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें? कोर्ट तागे बोल्सा आहा म्हणल्यार कोर्ट इलेक्शन कमिशन बोल्सा आसा. ही वील नॉट टेक एनी एक्शन. दॅट इज वॉट तानावडे इज ट्रायंग टू से.
अरे आमच्या बरोबर महात्मा गांधीची शक्ती हा, यांच्याकडे कसली शक्ती हा? नथुराम गोडसेची शक्ती हा. And no, we condemn the arrest of the chief minister of Delhi. आणि जसे आम्ही दोन सांगले that this BJP government is rattled, Modi government is rattled. That is why he is taking all these steps. तुम्ही जर क्रोनॉलॉजी जर पहिली, टायमिंग जर पहिले, अरे तुमकां जाय तुम्ही कितें करता मरे, रातयान तुम्ही कितें करता? सो तुमकां आतां इलेक्शनाच्याच टायमार ही कितें एक्शन घेवपाक आशिल्ली? इतलो तेंप तुम्ही कितें करताले? सो दिस इज अ वेंडेटा पॉलिटिक्स विच बीजेपी इज प्लेइंग. महात्मा गांधीची शक्ती क्लिअर जरा करा, कारण महात्मा गांधीजी नोटा वगैरे पण असतात. महात्मा गांधी जे आमकां पळय शिकयला न्ही तेच घेऊन आमी मुखार वता. आमकां नथुराम ना तूं सांगलें हांवें गांधीजीचो जो फोटो आहा तो तांणी आज आमचे सगळें सीज करून उडयला म्हणून ती प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या न्ही रे, की तांणी पळय थंय ज्या नोटीचेर पळय महात्मा गांधीचो फोटो आहा ती सुद्दां ताणें आज आमचे अकाउंटच बंद करून उडयलें. महात्मा गांधी आमच्या काळजांत, हेंच्या काळजांत नथुराम गोडसे आहा. थँक्यू. Will you get a ticket this time? No, the party will decide, as already told. Party will decide. Whatever decides, we'll accept. मी सिटिंग MP असताना अजूनही पार्टी विल डिसाइड असो प्रश्न येता, म्हणजे तुमचे कमीपणा अशें दिसना तुमकां? बीजेपीन आपलो सिटिंग MP अंदाजी खबर आमकां ना. Some states in the Kulat this could go. तांती गोंय अरे बीजेपीचे कित्याक उलोवया आमी? बीजेपी पळय तूं सांगलें 4 मनीस ताणें दाखोवचे म्हणून, 4 कार्यकर्त्याची नांवां सांगची आणि तू मातसो राव, मे बी 24 वरां राव. 4 कार्यकर्ते आदले म्हणटा तूं खरें सांगले बीजेपी कार्यकर्ते खरें. आनी तूं 24 वरां राव, तुका ताजो कळटलें. ते मागीर 24 वरांनी तुका सांगता मागीर कोण 4 कार्यकर्ते ते टिकेट डिक्लेअर जावन तातूंत तुका कळटलें हांव कितें सांगपाक सोदता तें. अरे 40 सोड पयलीं ताणें 4 सांगचे. 24 वरां भितर तूं, अरे 24 वरां 500 काड रे. नांव येवनी रे बीजेपीचे नांव येवनी. मागीर हाजेर तुका परत सांगता मरे आमगे 40 जागो आहाय, आमगे 40 जागो आहाय. तातूंत मागीर कळटलें मरे तुका. पळय बीजेपी म्हणटा तूं 40 म्हणटा. बीजेपी म्हणटा ताणें गांधीचो पळय उल्लेख केलो फोटवाचेर, थंय येतात हांव की बीजेपी म्हणटा ती गरीब लोकां बरोबर ना, सामान्य लोकां बरोबर ना. बीजेपी म्हणटा श्रीमंतां बरोबर.